उगडापण पुस्तकांतले वाचप. 7 निमाणी खरगां भरलेले 7 आयदनां घेवन असलेल्या 7 देवदूतांमदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हणलें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीन जावची होकाल दाखयतां. आनी आत्म्यांच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंयथावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवा थावन ते देंवून येताले. देवाच्या वैभवान ते सगळेंच परजळताले. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक मानका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागर आसलो. ताका 12 दारवोटे आसले आनी एक दारवोट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलोलो. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवोट्यांचेर कांतयलेली. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवोटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमतेक 3. शहराचो पागर 12 बुन्यादींचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्परा सगळ्यो तुज्यो रचना तुका अर्घां दिवं. तुझे भक्त तुजी स्तुती करूं. तुजे राजवटकेची महिमा ते वर्णू. तुजी पदवी ते परगट करूं. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाखणतले. अशें सगळ्या मनशांक कळीत जातलीं तुजी वर्ती कृत्यां आनी तुजे राजवटकेची परजळीत महिमा. तुजी राजवडकी ससनाची राजवडकी. तुजी राजपदवी सर्व संतते पर्यंत. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी. आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर निथिवंत. आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. फिलिपाक नाथानायेल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हणलें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजरेतचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नाथानायेलान जाप दिली, नाजरेतचो? थंयथावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणास अशी येतल्या नाथानायेलाक पळयवन जेजून म्हणलें, पळया एक खरो इस्रायेल घार. हाचे थंय कसलेंच कपट ना. नाथानायेलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखामळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नाथानायेल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हणलें, अंजुराच्या रुखामळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सतमंताय? हाचे प्रास वर्ती घडितां तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो
आणि मनशापुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुम्ही देखतल्यात. देवाचे उतर हे वाखाणे तुका क्रिस्ता.